शेळमेळावलीच्या लोकांनी केल्ल्या आंदोलना उपरांत सरकारान निमाणे कडेन नमते घेतला। प्रस्तावित IIT प्रकल्पातले एकूण जमनींतले 45,000 स्क्वेअर मीटर जमीन कुशीक काडटले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच गोंय टेलिकॉम धोरण 2020कूय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। आता टॉवर घालपा खातीर थळाव्या स्वराज्य संस्थांक सरकारचे परवानगीची गरज पडची ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। शेळमेळावलीच्या प्रस्तावित IIT प्रकल्पावेल्यान व्हडलो बोळो जाल्लो। हो प्रकल्प आमकां नका म्हणून थळाव्या लोकांनी आंदोलन केल्लें। IIT खातीर निश्चित केल्ले 10 लाख चौखण मीटर जमनींतली 45,000 चौखण मीटर जमीन धर्मीक कारणां खातीर सोडपाचें सरकारान थारायला। मेजर डिसिजन जे आमी IIT गुळेलीच्या बाबतींत घेतला ते जी 10 लाख स्क्वेअर मीटर आमी जागा तांकां दिल्ली तितूर 45,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड तितूर देवूळ आनी तांच्यो थंयसरल्यो रिलिजियस एक्टिविटी येताल्यो। आमी आतां आयच्या कॅबिनेटान भितरली 45,000 जागा जी आसा देवळाक आनी हेका लागपी ती आमी भायर काडल्या आनी त्याच सर्वे नंबरांतली दुसरी 45,000 जागा जी आसा ही तांकां दिल्या। म्हाका दिसता हें जे थोडोसो तांचो विरोध जो आशिल्लो तो विरोध संपपाक जाय आनी IIT सारकेल्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी सगळ्या मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी सपोर्ट करपाक जाय इन द इंट्रस्ट ऑफ द विलेजर्स। देवळाक त्या परिसरात देवूळ आनी तेंच्यो एक्टिविटी खातीर लागताली ती जागा आमी तांकां परत केल्या आनी वेळ पडलो जाल्यार ती जागा आमी तांच्या देवळाक आनी हेका दिवपाची आमी तयारी दवरल्या। रिचल प्रपोजल जे आसा आमदार फॉलो म्हणजे मिनिस्टर आनी आमदार थंयसले लोकल MLA बाब विश्वजीत राणे आमी वेळ पडलो जाल्यार ती जागा परमनंटली सुद्दां तांच्या देवळा खातीर दिवपाची तयारी जी आसा ती दाखयली। आमी ही जमीन सरकाराची जमीन रेव्हेन्यू लँड आसा ही ओके भितरलीच वयल्यान आमी वयल्यान ताका 45,000 जी आसा ही थंयसरल्या देवळा खातीर दिवपाक आमी तयारी दाखयली। एज फार एज अवर इन्फॉर्मेशन जी आसा ही सरकाराची लँड आसा काही कोणी एनक्रोच केल्या आसतली थोडी भर। मंत्रिमंडळान गोंय टेलिकॉम धोरण 2020क मान्यताय दिल्या। टॉवर घालपा खातीर थळाव्या स्वराज्य संस्थांक आता सरकाराचे परवानगीची गरज पडची ना। सनबर्नाचे आयोजक आता मुख्यमंत्री कोविड फंडा खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी करतले। आमी पुराय अर्बन आनी सेमी अर्बन एरिया आनी रुरल एरिया अशा पद्दतीन डिवायड केल्या। हाज्या खातीर आमकां डायरेक्टली खंयच्याच लोकल बॉडीचे सद्या परमिशन्स घेवपाची गरज लागची ना। म्हटल्यार तांकां जे लोकल बॉडीच्या परमिशन घेवपाक लागतले वन टायम 50,000 रुपीज वील बी गिवन फॉर द लोकल बॉडीज एज अ लायसन्स फीस। अर्बन आनी सेमी अर्बन जे आसा पळय न्ही हांकां 50,000 रुपीज रेंट मंथली रेंट फॉर द ऑपरेटर्स ओके एंड इन रुरल एरिया इट इज एट 50% मीन्स 25,000 रुपीज आसतले। गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन डायरेक्टली जे आसा PWD एंड कन्सर्न डिपार्टमेंट इन कन्सल्टेशन्स दे विल गिव द परमिशन डायरेक्टली जाता तितके बेगीन टॉवर आसतले किंवा केबल फायबर्स आसतले हे घालपा खातीर गव्हर्मेंटा कडल्यान स्ट्रीमलायन केल्ली ही पॉलिसी आसा। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार।